ती वेस्पा आनी एक स्प्लेंडर इतलो आनी कितें मेजर जाल्ले आसा? म्हणजे जो पांयाचे सारके कुडके जाला दिसता म्हाका अशें मोडला आनी एक वेस्पा तेजो बोटा हें जाला. खंयचो बीन कितें जाणा? वेस्पा तो म्हाका दिसता देल्लीचो तो ते खंय रावता रेंटा. आनी दुसरो आसा तो? दुसरो तो वास्कोचो न्हू बिचोले काय असोच कितें पूण आमकांय खबर ना. The speed. How to control? We'll ask the police because see they are the technical experts and I don't want to say. So I want speed breaker. My rumbler then should be put a hump and it should be effective. Now like to run a rumbler height now they go flying. So what will be the solution? I will discuss with them and the deputy collector and then I will see. माशेलांत खांडोळा कॉलेजीकडे एक ट्रक आसा गुजरातचो तो हांगाच्यान गुजराताक वतालो तो पुणेच्यान सुटलेलो आनी ताका रस्तो चुकोवन तो माशेलांत पावलो आनी खांडोळा कॉलेजी कडेन जो रोड आसा हांगा पळोवपाक शकता त्या रोड ताका दिश्टी पडना कारण हांगासर ज्यो लायटी आसा ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा ती एकूय पेटना आनी ताकाच लागून ताका कांयच दिश्टी पडोंक ना आनी ट्रकाचे जे कॅबिन आहा ते मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा. बट ट्रक ड्रायव्हराक व्हडलेकी लावन ताका काना कडेन मातशें लायल्यार रगत तेजे येता सो व्हडले ड्रायव्हराक लागूंक ना सुखरुपान. बट जे हांगासर लायटी ना हो मेजर प्रश्न आसा आनी दुसरें म्हणल्यार हांगासर रोड जो घातला व्हडले ट्रक वचपाक जायना तो ताका दिश्टी पडोंक ना आनी तो चुकून हांगा पावलो.